Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोयात सोमार फातोडे मेरेन लॉकडाऊन सुरू झालो. गरजेच्या वस्तूंची दुकाना उक्ती. जय जय सप्तकी बाजार जाता तो बंद. गोयात फाटोफाट दुसऱ्या दिसात 3000 कोविड दुयेंती मेळ्ळे. पॉझिटिव्हिटी रेट 51% म्हणल्यार टेस्ट केल्ल्यार दोनांतलो एकलो पॉझिटिव्ह मेळपाक लागला. फाटल्या 24 वरांत 36 जाण सोंपले. चडशे कोविडा बरोबर न्युमोनिया दुयेंत बादिल्ले. एक्टिव्ह केशी 21,000 तेंकल्यो. हॉस्पिटलां फुल. मजगती कोविशिल्डा फाटोफाट कोव्हॅक्सिनूय राज्या खातीर रेट देंवयला. 600चे वाशीन आता राज्य सरकाराक 400 मेळटले. गोंयांत 18 वर्सां वेल्या वाशिनां दिवपाची तयारी सुरू जाल्या. राज्याचो कोटा येतकीच वाशिनां दिवंक सुरू. कळंगूट बीच बेल्टात लॉकडाऊन कडक. 10 दिसांचो कंटेनमेंट झोन. आमदार सरपंच स्वतः भोवन परिस्थितीचो नियाळ घेतात. Please continue and follow up for the next 10 days. We will keep you reported on the number of cases that are happening and whether these restrictions have helped us. We will update you, we will tell you. So please cooperate, all businesses, all people and even people from outside. Stop coming to our village. Only if your urgent need or requirement is there, you visit. Otherwise, please don't come and let us together, collective effort, win this war against this virus. लॉकडाऊनाक काणकोणकारांचो तेको. लोकांनी व्यवस्थित पाळचो म्हणून उलो. आणि आमची एक अशी मागणी आसा की समजा जर ही परिस्थिती अशीच उरली, ह्या वाडत्या रुग्णसंख्येक जर हें जालें ना जाल्यार हो लॉकडावन आनी थोडे दीस वाडोवचो पडटलो अशी आमची सरकारा कडेन विनंती आसा. काणकोणच्या हिता खातीर, काणकोणच्या आरोग्याच्या लोकांच्या हिता खातीर आमी जातले ब्रेक करपा खातीर बंद करचें आनी तें सहकोशन करचें वॉलंटरी. आणि ज्या पद्धतीन केसी वाडटा पळय लोकांनी बी प्रिकॉशन घेवपाक गरज आसा. कित्याक गर्दी भायर बी गरज नासता. बाजारांत येवन गर्दी करची न्हू. कांय अर्जंट काम आसा, फार्मासी येवपाचें जावं बरी ग्रोसरी तांदूळ कांदो बटाटो जाल्यार गरजेचें गरज आसल्यार येवचें. गरज नासतना येवचें न्हू. लॉकडाऊनात कितें उक्ते कितें बंद ताचेर बार्देशांतल्या आमदारांची जिल्लोधिकाऱ्या बरोबर बसका जाली. डेप्युटी कलेक्टर ऑल द MLAs ऑफ बार्देस आनी सगळे ऑलमोस्ट सगळे MLA प्रेझेंट रावले. आणि बेसिकली द गायडलायन्स वीच वी हॅव टू फॉलो SOPs आणि कितें ओपन आसतलें कितें ओपन आसतना. सो फ्यू क्वेरीज वीच वी हॅड इन आवर मायंड देर ऑल्सो क्लियर्ड. बिकॉज थोडीशीं कामां चालू आसा, इम्पॉर्टंट कामां वीच हॅव टू बी फिनिश बिफोर द रेन्स. वेदर द ट्रक्स कॅरिंग मटेरियल वील बी अलाउड, तांकां तेंचे परमिट्स लावचे पडटले ते आसले. देन मार्केट्स, द मार्केट्स वील बी ओपन. तेजे थोडे मार्केट्स वील रिमेन ओपन. थोडेशे नाईट मार्केट्स, कॅझिनोज आणि बाकीचे जे आसा ते बंद उरले. So people, the other cases what day by day. So people also are very cautious about the whole thing. Lockdown खबर आसा to take precaution. म्हापशेचो बाजार बंद. म्हापशा खोल्ली गंगानगर, एकतानगर, आल्तीन हाऊसिंग बोर्ड, गणेशपुरी आणि डांगी कॉलनीन कंटेनमेंट झोन. त्याचबरोबर ताणें म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसरांकूय बी सांगलां की वेंडर्स जे बसतात तांकां रिड्यूस करात. कारण सोशल डिस्टन्सिंगाचो जो विषय आसा तो हँडल जायना सारको माजरा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन तरणाट्यांनी कोविड वाशीन घेवचे म्हणून जनजागृती केल्या. आयज आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोवा हांच्यांनी एक अवेरनेस कॅम्पेन काडलेली आसा. ही कॅम्पेन पूर्ण गोंयभर जातली. सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनी सायडीन जातली. तशेंच आयज आमी जे यूथ आसा आनी स्पेशली आमचे सगळे पुराय गोंयचे लोक जे आसा तेंचे कडेन आमी मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी मुखार येवन आमचे जे वॅक्सिनेशन जे कॅम्पेन जे स्टार्ट जाला ते वॅक्सीन तेंच्यांनी घेवचें. तशेंच जे आतां यूथ जे आसा तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी आपले ब्लड डोनेट करचें. वॅक्सिनेशन सेंटर म्हणून फातोर्डेचो गोंयकार घर वापरात म्हणून गोवा फॉरवर्डाची सरकाराक ऑफर. हें गोंयकार घर जें आमचें आहा हें आमी सरकाराक ऑफर केल्लें आहा वॅक्सिनेशन सेंटर म्हणून. काल मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की वॅक्सिनेशन सेंटरां आमकां कमी पडल्या, आमी इश्कॉलान वचूंक सोदता. फातोर्डेच्या लोकां खातीर आनी साश्टीकारां खातीर वॅक्सिनेशन सेंटर जर तुमकां जाय जाल्यार हें आमचें गोंयकार घर सरकारान वापरूंक जाता. हे फावट लॉकडाऊन जाहीर जातकीच पॅनिक शॉपिंग तशी जावंक ना. काल CMन लॉकडाऊन अनाउन्स केलें पळय, ते नंतर लोकांनी अशी गर्दी बी केल्या हांगा. आनी आमकां पुलिसांनी कितें सांगलें येवन हांगा तेन्ना तुमी बसा, तुमच्या हितून बसा सारकी, अशी चड कस्टमराक दवरनाका आनी तुमी गिरायक करूंक शकता.
मास्क घालपाचो आनी गिरायक करपाचें. बाजारान बी लोकांची गर्दी बी जाली मार्केटान कांयच गर्दी जावंक ना. काल आमकां पुलिसान सांगून गेलेले सोशल डिस्टन्स दवरा आनी भाजीचे गिरायक करा. कशी दिसल्या बी ना इतली ना. काल मातशी जाल्ली लोक म्हणजे जेन्ना अनाउन्स केलें तेन्ना लोकांक समजलें ना म्हणून मातशी काल जाली. पण आज म्हाका दिसना. तरी आसून आमी सोशियल हेंचे आसा न्ही डिस्टन्स मेंटेन करून आमी जे कितें आसा नॉर्म्स गव्हर्मेंटाचे सांबाळून आमी सेल करता. मी सुसेगाद येवन व्हरा सामान खंय मेळटा तें सुसेगाद मेळटलें. लोक सगळे एनएससी हॉस्पिटल हे मेडिकल बंद दवरूं ना. तेणे सगळे सारके दवरला. लोकांक गर्दी करप ना. गर्दी केल्यार बाबा शॉपकार चान्स घेता. सगळे लोक चान्स घेता. એટલે तुम्ही तेच्या गर्दी करनाका. गोवा असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सांनी दोतोर आनी नर्सींचेर जावपी अत्याचाराचो निशेध केला. जीव धोक्यान घालून कोविड पेशंटाचो उपचार करपी दोतोरांक गाळयो आनी धमक्यांचो प्रकार चालूच उरल्यार सर्व्हिस बंद करपा वचून पर्याय ना म्हूण दोतोरांनी शिटकावणी दिल्या. लॉकडावन वाडून पुरू जाल्ले तशे हाल जायत ह्या भयान कामगार आपापल्या गांवांक मेळटा तशे चल्ले. किधर जा मुगल सर हाँ मुगल सर क्यों लॉकडाउन हुआ बोल के हाँ और 2 दिन का लॉकडाउन है. अभी वैसा ही पहले ही बोला था 2 दिन के बाद में बढ़ गया. हाँ क्या करें. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.